गोंयांत सुमार 60,000 बोगस रेशन कार्डां आसूं येतात। रेशन कार्डां आशिल्ल्यो फामिली आनी जनगणनेचे आंकडेवारीची तफावत 2.5 लाखांक तेंकता। 2011 ची जनगणना आनी लोकसंख्येची वर्सुकी सरासरी वाड धरल्यार गोंयची लोकसंख्या सध्या 15 लाखां मेरेन पावल्या। गोंयचे APL, BPL, AAY आनी अन्नपूर्णा येवजणेचे 4,14,000 कार्डांचो हिशोब केल्यार गोंयची लोकसंख्या जाता 17,70,000, सुमार 2,70,000ची तफावत। सरकाराचो इलेक्ट्रॉनिक रेशन कार्ड प्रकल्प फुडें कित्याक धुकलतात ताची जाप दिवपी प्रुडंटाचो एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। गोंयकार म्हूण दिल्ले रेशन कार्डां मदीं मोठे प्रमाणांत बोगस रेशन कार्डां आसात। हो विशय हाच्या पयलीं विधानसभेंत आयला। सरकारान ही गजाल मान्य केल्या। प्रायोगीक तत्वाचेर बार्देशांत इलेक्ट्रॉनिक रेशन कार्डां करतना सरकाराक जवळ जवळ 18,000 रेशन कार्डाचो पत्तोच मेळना। ह्या फाटभुंयेर फाटल्या 5 दशकांत जनगणने प्रमाण आयिल्लो लोकसंख्येचो आंकडो आनी सध्या रेशन कार्डांतल्या आंकड्यांतले तफावतीचो प्रुडंटान अभ्यास केला। ह्या अभ्यासांतल्यान शॉकात करपी गजाली उक्ताडार आयल्या। हांगा पळयात, गोंयांत रेशन कार्डां 4,14,000, ताचेर वट्ट लोक 17,70,000, म्हणजे सरासरी एका रेशन कार्डा फाटल्यान 4 ते 5 जाणांची फामिली। APL रेशन कार्डां 3,83,000, ताचेर लोक 16,35,000, BPL कार्डां 16,995, ताचेर लोक 75,922, अंत्योदय येवजणेची 14,329 कार्डां, लोक 59,576 आनी उरिल्ली अन्नपूर्णा येवजणेची 331 कार्डां। सगळीं 4,14,000 रेशन कार्डां एकठांय केल्यार गोंयची लोकसंख्या पावता 17,70,000चेर। आतां फाटले 5 दशकांची गोंयची जनगणना पळयात। 1991 गोंयची लोकसंख्या 11,69,000, 10 वर्सांत वाडटा 1,62,000, 16% वाड। 2001 13,47,000, लोकसंख्या वाडटा 1,77,000, 15% वाड। 2011 14,58,000, लोकसंख्या वाडटा 1,10,000, 8% वाड। म्हणजे गोंयची लोकसंख्या प्रत्येक 10 वर्सांत सादारण 10 ते 12% वाडटा, म्हणजे वर्साक सादारण 1%। हें गणित केल्यार 2011 ते 2014 ह्या 3 वर्सांत गोंयची लोकसंख्या वर्साक सादारण 15,000 वाडून 14,58,000 वयल्यान 15 लाखां मेरेन आसूंक जाय। मात रेशन कार्डांचो आंकडो आनी कार्डवाल्यांची लोकसंख्या पावता 17,70,000चेर, सुमार 2,70,000 मायज। हे जनगणनेंत नाशिल्ले 2.5 लाखां वयर रेशन कार्डवाले गोंयकार म्हूण आयले खंयच्यान? मार्च 2015 मेरेन गोंयची सगळीं रेशन कार्डां इलेक्ट्रॉनिक जावपाची आशिल्लीं, मात सरकार प्लान फुडें धुकलीत आसा। कळाव जालो म्हूण मंत्री घालतात GL नागरी पुरवण खातें आनी लोकांचेर। नागरी पुरवण खात्याची फायल खरी आडकल्या 5 म्हयने जाले फायनान्सा कडेन। रेशन कार्डाचो हिशोब केल्यार लोकसंख्या जाता 17,70,000। जनगणना आनी रेशनावेल्या लोकांच्या आंकड्यांत 2.5 लाखां वयर लोकांची तफावत येता। सरकाराचो इलेक्ट्रॉनिक रेशन कार्डांचो प्रोजेक्ट बार्देशांतूच कित्याक आडकला त्याची जाप ह्या दुबावीत 2,70,000 गोंयकारां कडेन आशिल्ल्या 60,000 रेशन कार्डांनी आसा। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी। काणकोणाक कोसळिल्ले रुबी रेजिडेन्सीच्या केशींतलो मुखेल आरोपी प्रदीप सिंग बिरिंग सुमार वर्सभर नेमको खंय आशिल्लो हे विशीं क्रायम ब्रांचे कडेन कसलीच खबर ना। प्रदीप सिंग बिरिंग इंग्लंडांत मँचेस्टर शारान आसा म्हूण इंटरपोलान दिल्ले म्हायतीचेर क्रायम ब्रांचीचे पुलीस पातयेवन आशिल्ले। पूण बिरिंगाचो पासपोर्ट पळयल्यार रुबी रेजिडेन्सी कोसळ्ळ्या उपरांत बिरिंग इंग्लंडांत गेल्लोच ना। सध्या दोगूय बिल्डर न्यायालयीन कादयेन आसात। रुबी रेजिडेन्सी कोसळपाच्या घडणुकेंतले आरोपी बिल्डर प्रदीप सिंग बिरिंग आनी जगदीप सैगलाक अटक केल्या उपरांत ताची चौकशी पुराय करून क्रायम ब्रांच आरोपपत्र दाखल करतली। सगळ्यांक अजापीत करत पुलिसांनी मुंबय वचून दोनूय बिल्डरांक अटक केली खरी, मात तांच्या चौकशे उपरांतय कांय प्रश्नांच्यो जापो मेळनात। प्रदीप सिंग बिरिंग ताच्या मँचेस्टरच्या घरांत आशिल्ल्याचे 7 ऑगस्ट 2014 मँचेस्टर पुलिसांनी इंटरपोला वरवीं क्रायम ब्रांचीक कळयल्ले। डिप्लोमॅटीक माध्यमांतल्यान अर्ज करून बिरिंगाक ताब्यांत घेवचो म्हूण मँचेस्टर पुलिसांनी क्रायम ब्रांचीक सांगिल्लें। ते उपरांत बिरिंगाक ताब्यांत घेवपा खातीर क्रायम ब्रांचीन प्रक्रिया सुरू करपाची आसली। मात अचकीत 16 जानेराक प्रदीप सिंग बिरिंग आनी जगदीप सैगलाक मुंबयत अटक जाली। बिरिंगाच्या पासपोर्टा प्रमाण 4 जानेर 2014 बिल्डींग कोसळ्ळे उपरांत तो इंग्लंडाक वचूंक ना। तो निमणो डिसेंबर 2013 इंग्लंडाक गेल्लो। ताका लागून कांय प्रश्न उप्रासतात ते अशे: बिरिंग मँचेस्टरांत नासतना मँचेस्टर पुलिसांनी आनी इंटरपोलान कसो संपर्क केलो? तो जर इंग्लंडात आसलो जाल्यार तो परत येतना ताणें इंटरपोल आनी भारतीय सुरक्षा यंत्रणाक कशें चुकयलें? मँचेस्टर पुलिसांनी आनी इंटरपोलान धाडिल्ली म्हायती साप चुकीची आसली? 1 वर्स मेरेन ताणें अटक कशी चुकयली? 28 जानेराक पणजेचो खासा कोर्ट प्रदीप सिंग बिरिंग आनी जगदीप सैगलाच्या जामीन अर्जाचेर निर्णय दितलो।
पूण अटक प्रकरणांतल्यान उप्रासिल्ल्या ह्या प्रश्नाच्यो क्रायम ब्रांची कडेन जापूनात. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. केरी तेरेखोलच्या ग्रामसभेन आरोंदा जेटी करतना तेरेखोल न्हंयच्या तोंडावेली खडपां फोडपाक विरोध करपाचो थाराव पंचायतीन संमत केलो. न्हंयच्या तोंडावेली खडपां फोडची न्ही म्हूण गांवचे लोक मागताले. आयतारचे ग्रामसभेन पंच फ्रांसीस रॉड्रिगीजान हो थाराव संमत करपाची मागणी केल्ली. हो थाराव सगळ्यांनी एकमतान मान्य केलो. तशेंच 2021चो प्रादेशीक आराखडो दुरुस्त करून गांवांक आराखडो दिवचो म्हूण तांणी मागणी केल्या. तेरेखोल न्हंयच्या कांठार महाराष्ट्रा वटेन आरोंदा जेटीचें काम चल्लां. पूण हे जेटी खातीर तेरेखोल न्हंयच्या तोंडार आशिल्ली खडपां फोडपाक विरोध करपाचो थाराव केरी तेरेखोल ग्रामसभेन एकामतान संमत केलो. जेटी कडेन बार्जी येतल्यो जाल्यार ती खडपां फोडचीच पडटली आनी खडपां फोडल्यार गांवांत हुंवार येवपाची भिरांत लोकांनी उक्तायल्या. थाराव जावो की जे तोंडान भितर सरतले आमच्या थिचर खडपां फोडूंक जावची ना म्हणून आयज आमकां थाराव जावो. हांगा ही खडपां फोडूंक भितर जावची ना आनी भितर बाकी खडपां फोडून भितर सरंक जावची ना. ते मागीर करता आनी हे करता ते ना. पयलो थाराव जावो की ही जी जेटी जावपाची शक्यता आनी आतां हांगा हायकोर्टाचो केस जावन सुप्रीम कोर्टान गेला. ही सगळी आमकां खबर आहा. आणि घडये म्हाका सांगूंक जायना एक पार्टी जावंक जाय. हो थाराव ही खडपां फोडूंक जावची ना आमच्या तेरेखोलाच्या तोंडा वयली. केरी तेरेखोल गांवां खातीर प्रादेशीक आराखडो बेगीन दिवचो म्हूण ग्रामसभेन मागणी जाली. रिजनल प्लॅन हो 2021 जो होल्ड केला पर्रीकारान की सारको न्हू म्हणून आनी तो परत पंचायतीक वयचो म्हणून अशें सांगून दवरलेल्या तेन्ना आयज पर्यंत तो येवंक ना. तो हो रिजनल प्लॅन परत पंचायत लेवलाक घेवचो आनी मागीर तो वयचो फुडें. लायटीची बिलां वांगडाच दिवन लोकांचेर भर घालचे परस म्हयन्याच्या म्हयन्या दिवची असोय थाराव पंचायतीन घेतलो. प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार. घेवया एक विराम.